मायमोगस येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. फोंडा मार्केटात आलायते विक्रेत्यांचे अतिक्रमण. तांकां लागून आमकां मारची पडटात मुस्कां. 40 वर्सां सावन वेवसाय करप्यांचे उतफर्के. हायकोर्टाचो आदेश खोटावन मयाक खणमाल येरादारी. सरकारी यंत्रणा घेतल्या वापरून. मये जावन रावला पुलीस कॅम्प. मयेकार आंदोलनाचे तयारेत. वार्का वेटरन्सान हरयलो नापोली वेटरन्स बेतोडाक 1-0 गोल फरकान. कुट्टरी खेळामळार रंगली युनायटेड क्लब ऑफ बेतोडाची 4थी ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल सर्त. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हायकोर्टाचो आदेश धोडकावन आनी मयेकारांक चुनो लायत सरकारी यंत्रणेचो वापर करून मया परत एकदा खण मालाची बेकायदेशीर येरादारी सुरू जाल्या. आंदोलका बदला पुलिसांची ट्रकवाल्यांक राखण मेळ्ळ्या. मये पुलीस कॅम्प जावन रावला. मयेच्या संतोष कुमारान मयेच्या असंतोषाक मेकळे वाट करून दिल्या. पळयत महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. नॉलेज ना सुप्रीम हायकोर्ट व्हडलो का मायन डिपार्टमेंट रायट दिला हे ऑर्डरी प्रमाणे ही ऑर्डर डिपार्टमेंटाक कोणी परमिशन बरेपणान आयको ना ह्या लेटराक रिप्लाय कित्याक घेवंक ना साहेब एकूच सांगा म्हाका ह्या लेटराक रिप्लाय कित्याक आणि 4 दीस जाले बरें कोणान जेन्ना पळय 2-4 जाणां तुमकां दिला म्हणे सकाळी तुमच्या मर्यादेन 4 जानेवारी आमकां साहेब आयकून तरी घ्या सायटी उडोवपाचे रोड हाडून उडोवपाचे रोड जाल्यार कशें भरता रोड हाडला आज तारीख 15/2024 आणि आम्ही फाटल्यान पळयता की ट्रान्सपोर्टेशन जे मिनाचे हे आसा ते ट्रान्सपोर्टेशन सध्या चालू आसा. मयेचो जो इंटरनल रोड आसा थंयसून हे ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. फाटल्या विकान 8 तारखेक हे ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जाल्लें. त्या वेळार मयाच्या लोकांनी ताका खर विरोध करून 2 वेळार ट्रक आडयल्ले केळबाय वाड्याचेर. तेन्ना दुसरे फावटी जेन्ना तेणे आडयले तेन्ना 3 जाणांक अटकूय जाल्ली आनी परत ट्रान्सपोर्ट सुरू जाल्लो. 2022 अशेंच मोठ्या प्रमाणात हांगा आंदोलन जाल्लें. त्या वेळार खुबशे मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्रान्सपोर्टेशन चलतालो. तेन्ना तेंच्यांनी कोर्टान वचून तेचेर स्टे बी हाडिल्ली अशें तेंच्यांनी म्हायती दिला जे म्हायती दिल्ली लोकांनी. पूण आतां सद्या स्टे तांकां कसोच आसा तरी ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ही जी बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्टेशन जाता हांगासून तांकां आमी कशेंच हांगा करूंक दिवचें ना अशें ठाम मत गांवकाऱ्यांनी उक्तायलां. पूण तरी पण आयज आमी पळयता की पुलिसांच्या बंदोबस्तान हांगा ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. हे जे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्टेशन जाता त्या खातीर जे थळावे लोक आसा
तांकां खुबसो त्रास जाता. त्यांच्या घरांनी धूळ तशेंच जे रस्त्यार पब्लीक रोड असल्या कारणान खुबशे समस्या निर्माण जाता. ताका लागून ह्या लोकांचो खुबसो विरोध ह्या ट्रान्सपोर्टेशनाक आसा. पूण आतां जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा ते सरकारी यंत्रणा तशेंच पुलीस यंत्रणा वापरून चालू केल्ले आसा. आनी आतां जे आमकां दिसता की लोक 2 वेळार तेंच्यांनी आडयले, पूण आतां सद्या थंड आशिल्ले लोक केन्नाय रस्त्यार देंवपाक शकता अशी शक्यताय आसा. तांकां यश मेळटलें की म्हणजे ते ट्रान्सपोर्टेशन बंद जातलें फुडें काय ना हें आमी पळोवपाक जाय. कित्याक तर सरकार आपली यंत्रणा सगळी वापरून ते ट्रान्सपोर्टेशन सद्या चालू दवरलेलें आसा. परवानगी नाशिल्ल्यान मये गांवांतल्यान धांवपी ट्रक आडावपाची ही दुसरी खेप. हे खेपे ब्ल्यू ग्लोबच्या ट्रकवाल्यांनी रूट बदलला. ट्रान्झिट परमिटात बरयला CCPL शिरगांव ते DB बांदोडकार शिरगांव. प्रत्यक्षात लोडेड ट्रक धांवतात मये गांवांतल्यान. केळबाय वाडो, अर्दवाडो, गांवकर वाडो अश्यो मदीं शाळा आनी हायस्कुलां आसात. शाळा स्कुलां सुटपाच्या वेळारय ट्रक वेगान धांवतात. रस्ते धोक्याचे आसात, अशीर आसात. पॉल्युशन करपी ट्रकय दिसून आयल्यात. पळयात. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली. सुकूर जंक्शना कडेन फ्लायओव्हराचें काम चल्लां. अस्नोडच्यान पर्वरी वचपी उदकाची पायपलायन फुटोन हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलां. संबंदीत यंत्रणेन दखल घेतल्या खरी, पूण घरांतल्या नळांनी उदक पावपाक आनीक एक दीस तरी वयतलो खंय. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आमी आसा सुकूर जे जंक्शन आसा थंयच उबे आसा. हांगा फ्लायओव्हराचें काम करतना जी अस्नोडच्यान पर्वरी वयताना ती पायपलायन आशिल्ली उदकाची ती बस जाल्ली आसा. राती हांगा हजारांनी लिटर उदक वेस्ट केलें, पूण तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी रात मेरेन काम करून तो उदकाचो फ्लो आसा तो कमी करतलो. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी तें उदक बंद केल्लेलें आसा. पूण हें सगळें काम जाल्या उपरांत जें उदक सप्लाय जावपाक जाय ताच्या खातीर एक दीस वयतलो. त्या खातीर हें जें काम आसा उदकाचें जें हांगा चालू आसा, सद्या आमी ज्या होणक्यान जर पळयशात जाल्यार उदक तशेंच आसा. त्या खातीर एक दीस आनी वयतलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया लहानसो विसव. विसवप्रन येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोणच्या करमल घाटान मरण घाट म्हूण फार्म मेळयल्या. ह्या घाटाची दोनूय देंगणां बांदपाक सरकारान 7 कोटी पास केल्यात, पूण कामां अर्द कोटी सोडल्यात. देविदास गांवकारान सरकारी कारभाराचेर उजवाड घातला. पळयात. डेव्हलपमेंटाच्या नावान कोट्यांनी पैसे मोडटा आनीक वेगवेगळे डेव्हलपमेंटा खातीर प्रोजेक्ट तयार करतात. त्याच बरोबर काय डेव्हलपमेंटाच्या नावान पयली ज्यो अडी अडचणी आसा थंयसर काय सुधारणेची कामां करता. पूण केन्ना केन्ना ही जी कामां करता आसतना जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता किंवा ज्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान इंजिनियरान काम करून घेवपाचें आसता तांचे त्या जाग्याचेर लक्ष आसता काय कितें असो मोठो प्रश्न. काणकोणांतलो गुळेचो घाट म्हणजेच करमल घाट आणि ह्या घाटाक सगळे जण जेन्ना आमी मरण घाट म्हणून वळखतात अशें ह्या घाटाची दोन्ही सायडींची बाजू जी आसा बांदपा खातीर सरकारान जवळ जवळ 7 कोटीच्या वयरूच पयशे पास केले. आणि एका सायडीन घाटाच्या मुख्य वळणाचेर काम आशिल्लेच. त्याच बरोबर ह्या घाटा साकून काणकोणच्या दिशेन जो गुळे गांव आसा ह्या गुळे गांवच्या शेताक अशा पद्दतीन तांच्यांनी स्पेशल प्रोटेक्शन वॉल बांदून रस्तो रुंदीकरण करपाचें काम सुरू केलें. पूण दुर्दैव अशें की कांय कडेन अशा पद्दतीन प्रोटेक्शन वॉल बांदला, पूण तातूंत ज्या पद्दतीन माती घालून लेवलिंग करपाक जाय तें काम जायत ना. जाल्यार दुसरी गजाल अशी आसा थोड्या कडेन माती घातला पूण थंयसर प्रोटेक्शन हॉलूच बांदले ना. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरांचें काम केल्लेलें तें सुरू केल्लेलें आसा आनी जें कितें केलां तें ज्या पद्दतीन परफेक्टली करपाक जाय तें केलेंच ना. आतां हे कामां अर्दवट कामां लागून बरेचशे जण उलयतात फाटल्यान, पूण कॅमेराचेर उलोवपाक कोण तयार ना. कारण उलयल्या उपरांत प्रत्येक जो उलयणारो आसा तो सत्तेच्या विरोधान उलयता ह्या भंयानूच कांय जण मुखार
मुखार येनात आणि उलयनात. ह्या ज्या जाग्याचेर आतां सरकारान जे प्रोटेक्शन हॉल बांदपाक घेतलेले आसा, ह्या रस्त्याच्या दोनीच्या बाजूनी ह्या सायडीन आणि ह्या सायडीन दोनीच्या बाजूनी लोकांची शेतां आसा आणि ह्या वेळाचेर शेतां आशिल्ल्या कारणान आदीम काळा साकून ह्या रस्त्याच्या मुळांतल्यान कांय कडेन उदका खातीर ड्रेजिंग सिस्टम लोकांनी केल्ली. मागीर ती हळू चिऱ्यांनी जाली आणि त्याच्या नंतर मागीर जेन्ना सरकारान हांगासरलो हो हायवे केलो त्याच्या वेळाचेर कांय कडेन पायप घातिल्ले आसा आणि जेन्ना आता सरकारान जेन्ना रस्तो रुंदीकरण करपाक घेतला त्या वेळाचेर कांय कडेन अशा पद्दतीचे गॅपूच सोडलेले आसा. खरें म्हटल्यार जे इंजिनियर आसा तांच्यांनी ह्या लोकांची ड्रेजिंग सिस्टम कशी आशिल्ली थंय पायप घालून व्यवस्थितपणान लेटेस्ट प्रमाणे तांकां एक आधुनीक सुविधेन हे शेतूय बरे तरेन करपाक जाय आनी त्या शेताक उदक बरे तरेन मेळपाक जाय अशा पद्दतीन तांच्यांनी मॅनेजमेंट करपाक जाय आशिल्लो, प्लॅनिंग करपाक जाय आशिल्ली. पूण दुर्दैव अशें की तांच्यांनी फक्त रस्तो वाडोवपाक जाय इतलेंच केलां, पूण रस्त्याच्या मुळाक जे उदक वचपाच्यो ज्यो सिस्टम आशिल्ल्यो किंवा कॅनल ज्यो आशिल्ले थंयसर कितले पायप घालपाचे, कशा पद्दतीन पायप घालपाचे किंवा ते पयलीं मेळत तशें जर आसत जाल्यार ते सुरळीतपणान कशा पद्दतीन बरें जातले हाचो विचारच केल्ले नाशिल्ल्यान हे जे आसा ते अशा तरेचे अदंबणाची कामां सुरू जाल्लेली आसात आणि ही फक्त फॉर्मेलिटी म्हणून हांगासर कामां जातात. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. फोंडा मार्केटांतल्यो वांटो विक्रेत्यांनी आडायल्यात. तांकां लागून गिरायकां आमचे मेरेन पावनात. ह्या मार्केटांत 40 वर्सां सावन वेवसाय करपी बायल विक्रेत्यांनी आपलें दुख्ख मांडलां. फोंड्या मार्केटान खरेदी करपाक थळाव्यांक खूप त्रास जाता. मार्केटान वचपी वाटेर कांय विक्रेते बेकायदेशीरपणान धंदो करपाक लागल्यात. हे गर्देक लागून मार्केटांतल्या गिरायकांक भोगचें पडटा. मार्केट पाथवेचेर कांय विक्रेत्यांनी आपल्यो भाजयो, फळां आनी हेर माल दवरला. आबोली नायक आनी जिजाबाई फाटल्या 40 वर्सां सावन वेवसाय करतात. पूण ह्या कारणाक लागून गिरायक बाजारान वचपाक आडनदर करतात आनी ताका लागून तांचो वेवसाय उणो जायत चल्ला अशें आबोली नायकान सांगलें. फोंड्या नगरपालिकेन हाचेर दखल घेवची अशें तांणी मागलां. आणि पुढे पुढे पावतात वाटच भितर लोक येणार सगळे एकच वाटेन वता, एकच वाट केली मुसपाटी आणि हे मार्केट सगळें खुल्लं दवरलं. मार्केटान भितर लोक येना आनी वयर केलं मार्केट आणि आमी आमकां वचपाची बेश्टी भितर थोडे येता पळय म्हाजी दुकानां वाटेर खंय गेले जाल्यार मागीर इलेक्शन करता. किती उपाय जावपाक उपाय तो कितें तो तेणी करपाक मुसपाटी ते येना म्युन्सिपालिटी वाल्यांनी सांगनात तुमी येता तांकां सांगता तो येता तो चेडूं येता तो मातसो कानार घेता सोडटा. सारकी खरीच ना. आता पळया ही वाट कशी ती वाट लोक काढू जाय सगळ्या लोकांना आणि सगळ्या भितर घालू जाय न्ही. रस्त्यार बसता ते गिरायक करता. इकडे वयर करता सगळीकडे करता. हे मार्केट असे पडलं भितरल्या मार्केटात लोकांक गिरायक ना. ना खाली सगळे जागे खाली पडले ते भितर बसले जाता न्ही. सगळे एक साईड बसले तर पडले मागचा असे असा भितर सगळे मार्केट गिरायक केल्या. ते फोंड्याचं बाजार मात्र कसे गेले. थळाव्यांच्यो कागाळी नगरपालिकेकडेन पावल्यात. फोंड्या नगरपालिका तांचेर कारवाय करतली अशें नगराध्यक्षान मिडियाक सांगलां. आयकात ताका. ना हांवें आतां कितें केलां आजूच हांवें सकाळी ऑलरेडी आमचो स्टाफाक सांगलां इमिजिएटली थंय वच इन्स्पेक्शन कर आनी सो लोकांक त्रास जाता आनी इमिजिएटली तेंचे बिल काडपाक ऑलरेडी सांगलां. ते म्हण आज गेला ते सकाळी आनी आतां ते पळयतले आनी मागीर म्हाका सांगता रिपोर्ट करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. पालिकेची अर्थीक येणावळ कशी वाडोवप ह्या प्रश्नाचेर आयचे बसकेंतय मुरगांव पालिका मंडळान बरीच तकली खाजयली. वास्को सड्यार पेट्रोल पंपा बरोबरच हॉस्पिटलाचोय प्रस्ताव येयला. आयकात हिरू महालेक. मुरमुगांव कावन्सिलाची आज मिटींग जाली आनी आज मिटिंगेन बरोच बोवाळ जालो. मेन मुद्दो आसलो तो म्हणजे रेव्हेन्यू पार्ट जेन्ना उलयता तेन्ना भितर खुबशे बाजू येतात जशें की स्टाफ शॉर्टेज आहा. म्युन्सिपालिटी एक क्लास म्युन्सिपालिटी हा फाटली कितलींशीं वर्सां लोकांक सर्व करता पूण जेन्ना ह्या सर्व करतना जे लेबर जाय मॅन पावर जाय हो तांकां शॉर्ट आहा आनी तांकां जर घेतले तांकां जर रिक्रूट करतले जाल्यार तांकां सॅलरी दिवपाक तेंच्या कडेन पयशे ना. म्हणूनच हो खंय तरी लोकांक जी सर्वीस दिवपाक जाय तो त्रास जाता. दुसरो म्हणटा ते जर रेव्हेन्यू येवपाक जाय जाल्यार जायते शॉप्स जी आहा ही लीज दिल्ली आहा आनी लिजार दिल्ल्या कारणान हर लिजाचो जो रेव्हेन्यू हा म्युन्सिपालिटीक डायरेक्ट येना कित्याक की जायते लोकांनी सबलेट केल्ली आसा दुकानां आनी ते खंय तरी
50,000 1 लाख रुपया रेंट घेता आनी म्युन्सिपाल्टी घेता तो मिनिमम रेंट येता जो खंय तरी 10,000 असो येता आनी तेच खातीर म्युन्सिपाल्टीचो जो रेवेन्यू जनरेशन आहा हो खूब कमी जाल्लो आनी तेच खातीर रेवेन्यू जनरेशन कसो करपाचो हेचेर मोठो डिस्कशन जालें. दुसरें म्हणटा त्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय तरी एक 20 बेडेड हॉस्पिटल येवपाक जाय अशी संकल्प आमोणकर जो MLA आहा हेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा आनी तेच बद्दल हेच्या खातीर आयज NOC दिवपाचें आयज ठरयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी NOC दिल्ली आसा. दुसरें म्हणटा तें हांगा जी गार्बेज आनी बाकीचो विशय आहा तेचेरूय खंय तरी जायते विशय मांडले आनी तेचेरूय सुटावो करपा खातीर प्रयत्न करतले अशें तेंच्यांनी उतर दिलें आहा. आमचे लेबर थोडे आसा ते रिटायर्ड जाल्या थोडे मेल्लेले आनी आमचे कडेन लेबर घेवपाक आमचे कडेन कॅपेसिटी ना कित्याक आमचे कडेन पेमेंट दिवपाची हे ना प्रॉब्लम. आतां आमी लेबर घेता ताका पेमेंट दिवपाक जाय कित्याक आतां आमकां आमच्या लेबराक अजून पेमेंट मेळोंक ना. पूण खंय तरी आमचो प्रॉब्लम हो सुटावो जावपाक जाय लायफ टायम सुटावो जावपाक पूण आमी तुमकां आतां सांगलें आमकां खंय तरी रेवेन्यू जनरेट करपाक हे सगळें सिस्टम करपाक जाय जाल्यार फुडें आमची म्युन्सिपाल्टी चलतली. आमचे खंयचे 2-4 बिल्डिंगा आसा वास्कोन ते आमकां 1 रुपया पण दिना तेंचे कितें कोर्टान केस जालो. पूण हे खंय तरी हेतून तूं सुटका मेळपाक जाल्यार आमकां सगळ्यांनी मिनिस्टरान CMान बीन हेल्प केल्यारूच खंय तरी हे जातलें आनी हेतून सुटावो येतलो. मिटींग बरी जाली. मिटिंगाची बरी भासाभास जाली. तितून एक आमच्या मरगांवच्या MLAन एक TSC सेंटराचे पॉयंट हाडलेलो. हो एक एक्चुली हो हॉस्पिटल आमकां खूब मरगांवकर लोकांचे खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमकां पयलींसून आमी आमचो इवन आदले MLAन सुद्दां हे फॉलोअप करताले जेन्ना आमचे पयलींचे हेल्थ मिनिस्टर आसले पार्सेकर सर तेन्ना सुद्दां ते हे करताले. मग तेन्ना अशें आयकूंक येयलें की चिकालीम हॉस्पिटलाची पयलीं स्टेप लिडी जातकूच मागीर हो प्रोसेस हो हँडल करतले म्हणून. पूण आयज खंय तरी एक खूब बरें दिसता की MLAन इनिशिएटीव घेवन एक प्रोजेक्ट हाडलो हॉस्पिटलाचो. आपूण नगराध्यक्ष आसलो त्या वेळार अर्थीक येणावळीचो कसो विचार केल्लो तें दीपक नायकान सांगलें. ऐकात. एक मेजर म्हणटा पळय तो आमच्या मुरगांवचो MLA बाब संकल्प आमोणकरान एक बरें 20 बेडेड हॉस्पिटलाचो प्रपोजल घातलेलो आसा. खंय तरी ते लँड थोडे 730 स्क्वेअर मिटर म्युन्सिपाल्टीच्या पोजिशनान हाडलेले लिजाक हाडलेले आनी ते लीज ऑलरेडी सोंपलेले इन 2014 आसून. सो तेंच्यांनी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंटासून तो आमकां धाडला की ते आमच्या अंडर ना की आमचे काय NOC दिवपाची म्हणून आनी परत तो एक हें बरें आसा. सेकंडली मेजर इशू आसलो म्हणटा तो सबलीज जे सबलीज केल्लेले आसा आमी पळयतात पण कशें तरी आमी एक्ट अमेंडमेंट आमची म्युन्सिपाल्टी सद्या फायनान्शियली सावंड ना म्हणून अमंग ऑल 13 कॉर्पोरेशन्स म्युन्सिपाल्टीज आमची नंबर 1 इन एसेट्स. जे आमकां एसेट्स समज आमचे सारके आमकां एसेट्स आनी तेजे रेंट आमकां समज सारकें गावलें जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट ग्रांटाक जे रावता पळय तेजी सुद्दां रावपाची आमकां गरज ना. आमकां तेच रेवेन्यू बरें गावता. ताका लागून खूब फावटी हांव इवन हांवच्या पासून आसतना आमी खूब ट्राय केलें की एक्ट अमेंडमेंट करपाचो की जो सबलेट केल्लो आहा तेच्या नांवाचेर आमी करपाचें. कित्याक आमकां समज ते दिता एक 10,000 समज भाडें दिता जे सबलेट केल्लेले आसा पळय ते 50,000 1 लाख घेता. सो रेवेन्यू आमकां म्युन्सिपाल्टीक लॉस जाता आनी ते ऑक्ट्रॉय आसले म्हणटकूच आमकां 6 म्हयन्याचो पेमेंट आमचो सिस्टमॅटीक सुट्टालो आनी आमी ते ऑक्ट्रॉय रेगुलर हाडपाचें काम आमी करतले. बिसायड डॅट आमी एक सिंगल विंडो दवरलेलो जे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर हाऊस टॅक्स रिअसेसमेंट आनी लायसन्साक हांकां सेपरेट कावंटर दवरलो की ते म्युन्सिपाल्टी म्हणजे तोच रेवेन्यू आमचो आनी कांयच ना हाऊस टॅक्साचो आनी लायसन्साचो हेचेर सारको समज लक्ष दवरलें जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम जावंक शकना. गोवा 365 खातीर हिरो महाले आनी शिवानी सांगेलकार. परतून एक वेवसायीक विसव. विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वार्का वेटरन्स पंगडान नापोली वेटरन्स बेतोडा पंगडाक 1-0 गोल फरकान हारयलो. युनायटेड क्लब ऑफ बेतोडान ही 4थी ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. कुट्टरी खेळा मेळार सर्त बरीच रंगली. वार्का वेटरन्स पंगडान खेळाच्या 10व्या मिनटार गोल चुकयलो. सांतान फुर्तादोन अर्द वेळा पयलीं बॉल टॅप करपाक चुकलो. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रांत मॅचीचो जैतिवंत गोल वार्का वेटरन्स पंगडाच्या फ्रांसिस्को फर्नांडिसान मारलो. नापोली पंगडान गोल मारपाचे खर यत्न केले खरे पूण ते अपेक्षीत थारले. शेवटाक मॅच 1-0 अशी वार्का वेटरन्स पंगडाच्या फायद्यात सोंपली. फ्रांसिस्को फर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच खिताब फावो जालो. पळयात रोमांचक खेळ.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. ह्या सप्तकात वातावरणात स्थिरताय अनुभवपाक मेळटली. नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. उष्णताय वाडपाक लागले खरी, पूण मंगळारा थंड वारो घोळटलो. हवामान विभागाचो अदमास. मंगळार आनी बुधवारचे तापमान सामान्या परस चड उरतले. उष्णतायेक लागून कांय जाणांक त्रास जावं येता. लोकांनी जतनाय घेवची. चडशा वाठारांनी मंगळारा 34 डिग्री सेल्सियस तापमानाची उंचाय नोंद जातली. राती मेरेन हवामान देंवतले. मळब नितळ उरतले. देखून मंगळारचे राती थाणाय पाताळटली असो IMDचो अदमास आसा. मंगळार आनी बुधवारचे तापमान सामान्य परस चड. उष्णतायेक लागून घेवची जतनाय IMDचो सल्लो. 16 तारखेक धुक्याची शक्यताय. सादूर. मंगळारचे तापमान 34 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. गोंय दर्यादेगे वयल्या बोटधन्यांक अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.